प्रितीच्या भावान भयणो, बिशप फुलटन जे शीन आपल्या ऑटोबायोग्राफींत अशें ताणें कुर्साची एक सोबीत आनी काळजाक लागता तसली एक चित्राण केल्लें आसा, इलास्ट्रेशन केल्लें आसा. तो कुर्सार उमकोळटल्या जेजूक पळयोवन तो अशें म्हणटा, कांट्याच्या मुकुटांत म्हजो अभिमान म्हाका दिसून येता. ताच्या किडायलोल्या हातांत म्हजें संवसारीक वस्तूंची आशा हांव पळयतां. पयस केलोली म्हजी गवळीक जपसालदारकी ताच्या तोपलोल्या पांयांत म्हाका दिसून येता. म्हजो इबाडलेलो मोग ताच्या जखमी काळजान हांव पळयतां. वय ह्या पवित्र कुर्सार म्हाका म्हज्या जिविताची ऑटोबायोग्राफी दिसून येता. ओय मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी ह्या पवित्र कुर्साची जैताची परब संभ्रमता आनी ह्या पवित्र कुर्साचेर आमकां आमचें जिविताचें चित्राण आमकां दिसून येता. आमचें जिवीत आख्खें हें पवित्र जिवितांत कितें जाता तें जेजून हे पवित्र कुर्सार व्हरोन आमकां सोडयली. आयज आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र कुर्साचेर नदर मारूंक आमंत्रण दिल्लें आसा. आमकां आमचें नदर जेजूचेर उमकोळटल्या जेजूचेर पवित्र कुर्साचेर उमकोळटल्या जेजूचेर लावूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू निकोदेमाक म्हणटा, जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलेलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. हेंच जावन आसा. कित्याक ताचेर आमी धर मारल्यारूच आमकां सर्गीचें राज फावो जातलें आनी ही जावन आसा देवाची येवजण. हेंच जेजू आज निकोदेमाक सांगता आनी आमकां दर एकल्याक सांगता. जेजू कुर्सार मारचे पयलीं न्हू जायते शेकड्या पयलीं देवान हें तारावन दवरलेलें आनी हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. इजिप्तांतल्या गुलापानांतलीं जेन्ना देवान मोइजेसा वरवीं ह्या इस्रायल लोकांक सोडयलीं आनी जेन्ना ही लोक बासायलेल्या दिसान चलून वेतालीं, ती सगळें देवान केल्ली जी देवान तांकां कृपा दाखयल्ली, देवान तांकां सोडयलेली ती वस्त खबर सोडून ती बारीक बारीक वस्तू घेवन देवाचेर आनी मोइजेसाचेर शिणूंक लागतात आनी म्हणटात न्हू, देवान आमकां कित्याक हे इजिप्तांतली कित्याक भायर काडलीं, आमकां मरोंक आमकां सारकें जेवण ना आनी ती हाचेर आपलें ध्यान मन घालतात आनी देवाचेर भरोसो दवरूंक ती फाटीं सरतात. आनी ह्या पातकाक लागून मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी पळयता तांकां हे उज्याचें सोरोप धाडटा देव आनी जायतीं जाण मरूंक देखून पावतात. आनी जेन्ना ती परतून येतात आनी देवा लागीं विनंती करतात, मोइजेसाचे विनंतीन जेन्ना देव मोइजेसाक म्हणटा, एक सोरोप उबार, एक खांब्यार ताका उबारून दवर, जी कोण त्या सोरपाची नदर घालतात ती वाचतली म्हूण तो ताका सांगता. हेंच मोगाच्या भावान भयणो आमकां तयार करता. हें आदल्या करारांतलें हें वाचप आमकां तयार करता की आतां नव्या करारांत जेजू जो ताका कुर्सार उबारचो आसा, ताका तो कुर्सार वेचो आसा, जे आमची पातकां जे भार घेवन तो कुर्सार वेचो आसा, ताचेरूच आमकां नदर घालूंक आपयल्लीं आसा. आनी जेजू तेंच म्हणटा न्हू, जसो मोइजेसान सोरोप उबारलो तेच भाशेन मनशाच्या पुताकूय उबारतले आनी आयज तेंच ताचेरूच नदर घालूंक आपयता. ताचेर कोण विश्वास ठेवता ताकाच सर्गीचें राज मेळटलें अशें आमकां जेजू ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी ह्या इस्रायल लोकां भाशेन जालें. आमी जेन्ना ह्या आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचो गोल जावंक जाय सर्गीचें राज आनी आमी हे वाटेर चलतना जायते फावटी आमी अशें आमकां जाता केन्ना आमकां ह्या इस्रायल लोकां भाशेन सुस्त जिवीत जिवंक दिसता, पूण आमकां हें मेळना तेन्ना आमी रोखडींच देवाचेर शीण करूंक लागतात आनी आमी देवा सयशीं पयस जातात. केन्ना आमच्या जिवितांत चड त्रास आनी चड कोश्ट येतात, पूण ते आमी देवाचेर जेजूचेर नदर घालचे सुवातेर आमी ते
ताचेर ते येता तेन्ना आमी रडटात, कंप्लेन करतात आनी आमी जाता तितले आनिकूय पयस येतात देवा सोशिल्लीं. आयज आमकां ह्याच परिस्थितीचेर आमकां नदर घालूंक आपयल्लीं आसा. पूण आमी हे सगळेच परिस्थितीन पळयत जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, देव आमकां केन्नाच सोडिना. देव आमकां देवाची येवजण कितें तरी आसा. देव आमकां सदांच तो पावता. जसो तो इस्रायल लोकांक पावता ते भशेन आमकां तो पावता. तर ताच्या मोगान बरोवंक आमकां आपयल्लीं आसा. आमी तयार आसात काय ह्या आमच्या कुर्साक वेग मारूंक? जायते फावटी आमी हे बारीक बारीक आमच्या जिवितांत कुरीस येतात ते व्हरोंक न्हू आमी फाटीं सरतात. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा आपणाचेर नदर मार. जो कुर्सार किळयलेलो आसा तो जेजूचेर नदर मार. कित्याक तो कुरीस ताणें ओजाचो भार ताणें तो घेतलो. तोच जावन आसा चड ओजाचो भार. आनी आमचें वजें जें थोडें आसा तें आमी घेवन घेवंक वचोन फाटीं सरतात. पूण आमी जेन्ना देवाचेर जेजूचेर नदर मारतात तेन्ना तें ओजें देखून आसा तें ल्हवू जाता. आयज न्हू आमकां आनीक एक देखून सांत जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणटा वाट ओशीर पूण आमी तरी हे वाटेन सोंपेपणी वयता सोंपी इजिली वयतलीं जाल्यार न्हू आमकां सगळें सोडून दिवंक जाय. आमी सगळें आमच्या जिवितांतलें सगळें सोडून दिवन फकत कुरीसूच एक दांडो कसो न्हू यात्रेचो दांडो कसो आमी ताका घट धरूंक तो आज आमकां सांगता. आमी सगळीं मानतात आमी काळीज वो हार्ट हें जावन आसा सिंबल मोगाचें. पूण आयज आमकां जेजून ह्या कुर्सा वरवीं दाखयल्लें आसा की कुरीस जावन आसा आमकां दर एक क्रिस्तांवांक हें मोगाचें सिंबल व्हड मोगाचें सिंबल. कित्याक जेजून आपल्या ह्या कुरीस उबारून आमकां आपलो मोग खरो मोग दाखयलो. आयज आमी तयार आसात काय ह्या कुर्साक वेंग मारूंक? जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. हो कुरीस जेन्ना आमी कुर्साक वेळ मागता तेन्ना जेजू फाटीं फुडें सरना. तो आमकां सत्य सांगता. हो कुरीस उबारतलो जाल्यार जायते डिमांड आसात. म्हणजे कितें आमी आमच्या जिवितांत सगळें सोडून देवाचोच पाटलाव करूंक गरजेचो. सगळें सोडून देवाचेरच भरवंसो घालूंक गरजेचो. देवाचेरच विश्वास धरूंक गरजेचो. आमी तयार आसात काय? जेन्ना जेजू बरोबर जेजू कुर्सार खेळायलो तेन्ना ताचे सांगात 2 चोरांकूय कुर्सार खेळायल्ले. आनी आमी जाणा दोगांय चोरां मदें न्हू एकल्यान जेजूची फकाणां केलीं. एकल्यान जेजूक नाकारलो पूण दुसऱ्यान जेजूक आपणायलो. एकल्यान आपणाचें व्हडपण पळयलें. एकलो चोर कालती जालो. एकल्या चोरान एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसली ती वगडायली. पूण एकल्या चोरान एक व्हड इनाम जोडून घेतलो तो म्हणल्यार सुरकीचें राज. ह्या दोगांय शिसां भशेन न्हू जायते फावटी आमकांय जायते चॉयस आसात. आमकांय जायते फावटी विचून काडूंक जेजू आमकां आपयता. आमी कितें विचून काडटले काय? आमी ते पयलेच चोरा भशेन ताणें सगळेंच नाकारलें वा आमी ते दुसऱ्या चोरा भशेन कालती जावन आपलो कुरीस ताणें मानून घेतलो आनी शेकी देवान ताका सुरगीच्या राजाची ताणें त्या सुरगीच्या राजान ताका येवकार दिलो. आयज आमी ह्या पयत कुसाचेर नदर मारता आसतना आमच्या जिविताचे सगळे त्रास गोश्ट आमी जेजूचेर कुसाचेर नदर मारून ते मुखार व्हरुया. आनी जेन्ना आमी ते नदर मारतात न्हू तेन्ना त्या कुर्साक पळोवन आमी आमच्या जिवितांत घोटाय घेवया, शक्ती घेवया जेजू कडल्यान तो कुरीस व्हरोंक. आनी जेजू आमचो धनी आमकां केन्नाच फाटीं सरना. तो आमकां आपले कृपेन आपल्या शक्तीन तो भरता आनी आमकां तो धीर आदायता आनी आमचे बरोबर हो कुरीस तो उबारता. तर आयज मोगाच्या भयणी भावांनो हीच जावन दी आमची मागणें. आयज देवाचेर नदर मारूंक आनी ताचेच मोगान बरोवन हो आमचो कुरीस उबारून मुखार चलोवंक.